आम्ही आता हे म्हातारे जायचे भुरग्यांनी आता ही आम्ही जी परंपरा चालयली इतके दीस ती भुरग्यांनी चलोवची आणि ही सगळी आम्ही आता ह्या सगळी भुरगीं एका कडेन जाता तेन्ना ती बरीपणान फुडें चालूच रावपाची ही आमची इच्छा। भुरगीं ह्या मजा करता आसतना तुमकां सगळ्यात जाणटे जे मंडळी आसा तुमकां कितें वेगळो अनुभव येता काय कितें? आता भुरगीं आता आमी समजी एक सगळी मेळोन एक जाता पयलीं खंय खंय आमी रावता दुसऱ्या थंय सगळी चवथीक लागून एका थंय जाता आणि तेका मजा करतात आणि म्हणजे त्यांची एक प्रकारचे एकवट जाता तेंचो असोच एकवट रावता असोच एकवट रावपाचो ही आमची अपेक्षा। आमचे कुटुंब सर्व एकत्र येऊन आम्ही उत्सव बरे धूमधडाक्यान आणि मोज मजेन मनयतात। हातून तुम्ही जे विसर्जन करता त्या टायमाचेर एक वेगळेपण असं अशें आसता काय? कसलो कार्यक्रम आसता? आम्ही आयज आता आमची विसर्जनाक दिंडी पता काडला आणि ह्या दिंडी बरोबर सगळी तुमची फॅमिली आमची कुटुंबय नाचता तेंचे बरोबर सहभागी जाता। आता महिला मंडळ जो आसा तो अंदाजे कितल्या ग्रुपांचो आसा तुमच्याकडे? आमचे तरी एक 20-22 लोक महिला आणि जेंट्स ना म्हटल्यार जेंट्स म्हटल्यार आम्ही सगळे धरून 20 गाव। पण तुम्ही एकत्र हांगा जेन्ना येता तेन्ना तुमकां कितें कशा पद्दतीन मजा करची किंवा तुमकां तेचे वेगळेपण तशें आवडटा? तेका बोलणें आणि माझे कडेन शब्दच ना असत इतको आम्ही आनंद उत्सव। हे कुटुंब सार्वजनिक कसो जो गणपती आसा तो तुम्ही साजरो केलो वयता आणि कशा पद्दतीन केलो वता? गेली 70-80 वर्ष झाली आम्ही हो गणपतीचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान आमची गोडकर फॅमिली साजरो करतात। आणि ह्याच वर्सा तुम्ही 21 दीस गणपती दवरला की आणि कशें कितें? हे पयलीं आमी 21 दीस गणपती दवरलेलो पूण आमचे घरांतली फॅमिलीक मातशें अशें खूब त्रास जाले म्हणून तेंच्यांनी प्रसाद घेतले। प्रसादान तांकां सांगलें ती आंगवण आमची पावना म्हणून आमी ह्या वर्सा 21 दीस गणपती परत दवरपाचो ठरयलो। ह्या फॅमिलीन एकूण लोकसंख्या किंवा जी मेंबर जी आसा ती कितली आसात? सगळे मेंबर 45-50 अशी आसतली। अशी ती सगळी हांगा पेडण्यानच रावता की संपूर्ण गोव्यान किंवा गोव्या भायर रावता? सगळी पेडण्यान रावना। थोडी आमची माझी सासू सासरो चुलत सासरो सासू आसा ती पेडणे रावता। मागीर दुसरे चुलते आसा ते माझे पणजे रावता, आमी पणजे रावतात। थोडी आमची गोडकर फॅमिली म्हापसा रावतात, थोडी तालिगांव रावतात। अशी जळीमळी आमची गोडकर फॅमिली पसरलेली आसा। ह्या गणपतीच्या उत्सवा दिसात तुम्ही सगळे जण एकत्र येतात का? हय, सगळे एकत्र येतात आणि कशा कसलो पद्धतीन भेदभाव नासतना बरी सामकी खुशी आनंदान हो आमी गणपती उत्सव साजरो करतात। आणि कितें कार्यक्रम असे तुम्ही आयोजन केले होता की सगळे जसे करतात तसेच करता की एक वेगळेपण कितें आसता? वेगळेपण म्हणजे आमची आरती असतात, भजन असतात, फुगडी असता। आणि हांव त्या दिसा पावलें ना पूण आमचे सगळे गोडकर महिला मागीर आमचे देर तेंच्यांनी सगळ्यांनी अंताक्षरी खेळ खेळ्ळो आणि ते अंताक्षरी खेळान इतलो आनंद तेंच्यांनी व्यक्त केलो। हांव येतगीर म्हाका सांगलें भाभी आमी अंताक्षरी खेळून खूब मजा घेतली।